A7. Mundi soglia poro sus forte devacha domrat suruya kacha mundiran sumuya devacha domrat suruya kacha mundiran सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सांतान लुकस हाच्या ओतम्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच ग्रेसी रॉड्रिगीस देवाक दिनवासता आपली सर्जरी बरी भाशेन जाली देखून ताचे बरोबर आमी देवाक दिनवासुया. जायतीं देणी आमकांय देवान फावो केल्ल्यान पेकोवणेचो हात देवान आमकांय जण एकल्याक लायिल्लो आसा तर ताचे बरोबर आमी देवाक दिनवासुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. वचात आनी सुर्गीचें राज लागीं पावलां अशें पुरगूट करात. अविण्णो जेजू 12 जाणांक आपल्या शिसांक पाठयता आनी तांकां सुर्गीच्या राजा विशीं गवाय दिवंक तो मागता. आज पवित्र सभा केरीत भाशेन बागेवन मारिया गोरेटी ह्या आंकवारीची आनी रोग साक्षिणीची आमकां खरीत भाशेन उगडास करता. तिचे मजतीन आमी सगळीं जेजू खातीर उदीक आनी उदीक गवाय जावंक आनी जेजू पासत आमचें जिवीत खर्चूंक ह्या मिसान कोतकोतेन आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातक्यांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सुरपदविदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांचांक वर मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सुर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा, नेणटुवायेचे आनी निश्कळपणाचे जिवीत तुका चड मानवता. भोव तरणे पिरायेर ह्या सुगुणा खातीर झुजून तुजे चाकुर्नीन मारयेन आपलें रगत वारोयलें देखून रोगसाक्षांचो मुकूट तुवें तिका दिलोय. तिचे विणवणेन आम्हा समेस्तांक भोव करून आमच्या तरणाट्यांक निर्मळपण सांबाळूंक आनी तुजे कायदे पाळपांत ती रावंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या ससनांक. होजेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें उलयता. इस्रायल जावंक पावलो एक तोकतोकीत दाक वेल.
आनी ती खूब फळां दिताली. जितलीं अदीक तिचीं फळां वाडटालीं तितल्यो अदीक इस्रायल वेदी बांदतालो. जितल्यो अदीक ताचो देश ग्रेस जातालो तितलो अदीक इस्रायल पवित्र फातर नेटोवन दवरतालो. दोशी ओडोन वेता तसलें काळीज तांचें. देखून आतां तांणी हाचें फारीकपण दिवचें पडटलें. सर्वेस्पोर तांच्यो वेदी मोडटलो आनी तांच्या पवित्र फातरांचें निसणटण करतलो. तेन्ना ती म्हणटलीं, आमकां राजा ना, कित्याक सर्वेस्पराची भिरांत आमी दवरूंक ना. पूण राजाच्यान आमचे पासत कितें करूंक जाता? सामार्येक आपली मजुरी मेळ्ळी. ताचो राग उदकाचेर उफेतल्या फेणा सारको. मुर्ती पुजेचें दोंगराचें निसणटण जातलें. तेंच तें इस्रायलाचें पातक. तांच्या वेदींचेर कांटे कुंटे किर्लतले. तेन्ना पर्वतांक ती म्हणटलीं, आमकां लिपोयात, आनी दोंगरांक आमचेर पडात. तुमकां फारीकपण वोपात आनी बोलेपणाचें पीक काडात. तुमची पाड जाल्ली जमीन कामायेस करात. हो वेळ सर्वेस्पराक सोदूंक वचपाचो वेळ, आनी मागीर तो तुमचेर तारणांचो पावस घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. सगलीं बरोबर म्हणुया, सर्वेस्पराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. ताका तुमी गितां गायात, किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यां सगळे कडेन किर्ती गायात. ताचें पवित्र नांव अभिमानाक भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोशभरीत जावं. आमचो जबाब, सर्वेस्पराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाड्याचो उगडास दवरात. आमचो जबाब, सर्वेस्पराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुतां धुवानो, ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. आमचो जबाब, सर्वेस्पराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. हालेलुया, 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेसून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळ्या आत्मे काडूंक आनी सगल्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 दोरदूतांची नांवां हीं: पयलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे, झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोम्यो, तोमास आनी 2 वसुदार माथ्यो,
आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव उर्बिवंश सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेसून असो उपदेश दिवन धाडले, ओन बाबार्थ्याच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामारियकाराच्या नोगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या गोराण्याच्या सांडलोल्या मेंढऱ्यासोशी वचात आनी वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगोट करात. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी सोबीत सुंदर जाबा म्हणला सर्वेस्पराचे मुखामोड दीस रात सोदीत रावात आनी अशेंच जेसून आपल्या 12 शिसांक करूंक आनी आपल्या जिवितांत पाडूंक ताणें पाठयले. ताणें 12 जाणांक वेंचले आनी तांकां अधिकार दिलो मेड्या आत्म्याचेर जावं दुसऱ्या पदवी तांकां पवित्र आत्म्याचे कुरपेन भरून ताणें पाठयले आनी दोगां जाणांक पाठयले. एकले एकसुरो आपल्याक जाय ते भाशेनूय, पूण तांणी देवाचें राज परगटूंक अदीक आनी अदीक आपलें ध्यान मन आनी लक्ष धरूंक दोगां जाणांक ताणें पाठयले. आनी सुर्गीचें राज लागीं पावलां अशें सांडलोल्या गोरच्यांक ताणें सांगचें आनी सगल्या गोरोण्यांक परतून देवाचो हाडचें हो उपदेश दिवन जेसून तांकां पाठयले. आज आमी मारिया गोरेटीची परब समरुमतात. तोरणे पिरायेर देवाक ती विस्वाशी रावली. आपल्याक येतले सगले वंदावणेचेर आपल्याचेर जो मनीस लक्ष दवरता, आपल्याक वायट वस्तू करूंक पडद्वाराक सांपडावंक जो मनीस आपयता त्या मनशाक तिणें पयस केलो, पूण मरूंक ती तयार आसली. आपले कुडीचे वंदावणेक ताका बुलोवंक तिणें दिलें ना. आपल्या जिवितांत सदांकाळ सर्वेस्पराचे मुखामोड ती दीस रात सोदीत रावली. हेंच आमकां कितें तरी करूंक देव आज आपयता. देवाचें राज आमी परगटावंक जाल्यार आमी अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितांत थीर रावंक गरज. अदीक आनी अदीक आमचें जिवीक देवाक मानता तसलें जिवंक गरज. अदीक आनी अदीक देवाच्यो आज्ञा आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां गरज. ह्यो करता आसतना आडकोळी आमच्या जिवितांत येतल्यो. ह्यो करता आसतना बाबा भयणीनो, जायते आमकां अडचण्यो जिवितांत देव ना अशें दुसरे परगटणार आसतले. जिवितांत मौजा मार, जिवीत 4 दिसांचें, हें जिवीत बरें सुखानसार जाता तितलें तूं मौजेन तुजें जिवीत सार अशें आमकां जायते जाण येवन म्हणटले. तसले वेळार सर्वेस्पराचे मुखामोड आमी सोदूंक आनी दीस रात देवाचे आज्ञा आमकां पाडूंक चिजो आमकां उलो मारता. मेड्या आत्म्याचेर आमकां तो अधिकार दिता. जेन्ना चिसून बरी खबर परगटली, हें शुभ वर्तमान परगट्टा आसतना ताणें गरिबांक बरी खबर, तुबड्यांक ताणें खिरीत भाशेन आपणाचोशी हाडून तांकां बुजवण दिली. वायटकारांक ताणें बरें केलें, कुड्ड्यांक परतून नदर दिली, बेऱ्यांक मोन्यांक उलोवंक ताणें बाबा भयणीनो शक्ती दिली. हेंच तो करूंक आमकां आपयता. घडों ना अशें न्हय, पूण आमच्या जिवितांत अदीक देवाक विस्वाशी रावंक, आमच्या जिवितांत देवाक मानता तसलें जिवीत सारूंक, आमच्या जिवितांत त्यागी जिवीत आमकां दवरूंक आनी अशें देवाचें राज सगल्यांक विस्तारूंक आमी पावूंक तो चिजो आमकां उलो मारता. आसात आमी तयार जाल्यार आमकां विचार करुया. आमच्या दिसपटी जिवितांत ल्हान ल्हान त्याग करूंक, ल्हान ल्हान आव्हानां आमी मानून घेवंक, ल्हान ल्हान देवाच्या मना प्रमाणे आमी जिवंक आयती जावंक आमकां ह्या मिसांत आनी 2 दिसाक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. Stękła kasze
म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सांगून मागात. तें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोली वरवीं आमचें अंतस्करणां नितळ जावं आनी सुर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा दाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर काडी आनी सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मारिया गोरोटी तुज्या रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आपलें रोगत वारून तुजे विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गवाय दिवच्या कामकां तूं गोट करताय म्हणून अशें तांचें अंतस्करण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोड सोंपून आयीन तूं परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार घाला तुज्या वैभवान उंचगीर तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उंचगीर तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोराक. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वोदारा आमची सोडवण कर. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक शेंपो चरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सर काडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक आमेन.
आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून जेजू शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुरगीच्या शेना पवित्र शेरा समकाय तुशी कशी स्वर्गा जाता तुशी संवसारांचा आमचो दिसपटो गिरास समखंदी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताचे आनी आमी बरोवशे नोतरेक तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक लासोरपी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक मेळून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसकालांची खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासवत चलयताय सासणाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिरेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jezu,
प्रार्थुया. बापा, येद्या व्हडत्या देणेनी तुवें आमकां भरल्याय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणूय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आज सांजे पवित्र वर आसतलें 7 वरांचेर. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. सासवोत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता. सगलो म्हजो विश्वास. एक आकुतीचे माये, चुचुरे कोर म्हजे. हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवांशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुझे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकून कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोत मानता. म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत उरतलों. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयून पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत आनी बाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. ओ तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या परमणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. ओदीक करून एमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. सासवत आदाराचे माये नेहमी नाका हांवें सांडूं म्हज्या देवा. आमेन. सासवत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत येसू. बागीन मरे देवाची माये मा बापाय गती विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सासवत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत येसू. बागीन मरे देवाची माये मा बापाय गती विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सासवत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत येसू. बागीन मरे देवाची माये मा बापाय गती विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
Paganti Marie, Paginti Marie, Adardi, Adadi, Otrushta, Odrusta, Sampollolia, Sampollolia, Mozudkor, Muzutkur, Oskot Kalzanच्या, Karzancha, माग, Mag, पोचेपासून, Pojepasun, जाशराती, Jasarati, देवाच्या मुन्याऱ्यांची, देवाच्या मुनेऱ्यांची, विनोदकोर, विनोदकोर, सगल्या, सगल्या देवाक पेटयलेल्या, भेटलेल्या अस्तऱ्यापासत, अस्त्र्यापासून फावोकोर, बाबको तुझो आदार, सदार सगल्यांक, सगल्यांक जे मागतात, जे मागतात तुझो सासनाचो शासनाचो आलाशिरो, आलाशिरो तुका केले आमचो आश्रय साहेबिनी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी प्रातुया समय जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूं सदांकाल फोड तुजे सोडवणीचो तूं जोची येताय आनी रासूर चलयताय सासनाच्या सासनाक थोडो वेळ उगी रावन आमचे पेडेवंता खातीर आमी मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें सुर्गान सोम्या म्हजे मागणें आयक सोमी आसूं तुमचे सवें प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो को सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी नदवंत आदारान वागयून सदांच सांकवार मारीचे ती निवारूंक ह्या काळाच्या कुंतींतली आनी भोगूंक पावूं सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटूण करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासवट करता सासणाच्या सासनाक आनी सासवतादाच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवून सदां काल तोगू गायन घेऊया F15 पेज नंबर 92 F15 Mozo potla